प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जाहीर केल्ल्या स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार ह्या उपक्रमाचो लाव घेवचो म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांणी राज्यांतल्या बायलांक आवाहन केलां। ग्रामीण प्राथमिक भलायकी केंद्रांनी आनी सामुदायिक भलायकी केंद्रांनी हो उपक्रम जातलो, जातूंत बायलांक फुकट वखदां आनी भलायकी सेवा दितले। आरडीएक्स गोवा खातीर कांपालच्यान गौतम शिरोडकार। नारी शक्ती हो खूप महत्वाचो कंपोनंट आशिल्लो आणि या नारी शक्तीक धरून आयच्यो ज्यो अनाउन्समेंट केल्यो आणि पुराय देशात आज जे प्रोग्राम लॉन्च केले, विशेष करून स्वस्थ नारी सशक्त परिवार हो कॅम्पेन तांच्यांनी सुरवात केला। पुराय देशभर आज आम्ही स्वस्थ नारी सशक्त परिवार हे कॅम्पेन सुरवात केला। गोंयांत वेगवेगळ्या पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांगासर विशेष करून हे कॅम्प महिलांच्या खातीर आसतले। महिलांच्या रिलेटेड वेगवेगळी दुयेंतां हाच्या खातीर फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन आणि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट ही सगळी जी आसा ही या स्वस्थ नारी सशक्त परिवार हातूंतल्यान आमी दितले। त्या खातीर सगळ्या म्हज्या महिला भगिनींनी, मातांनी, भयणींनी ह्या कॅम्पेनिंगाचो फायदो घेवन पुराय पीएचसी आणि सीएचसी हांगासर तांच्यांनी सगळ्या जाणांनी फायदो घेवचो।